सगळ्यांक नमस्कार। षड्रसा कुकिंग चॅनलाक पूरा जनाक स्वागत। आज आम्ही एक स्पेशल रंद एक करून पळोवया। स्पेशल रंद म्हळ्यार एक केरळची स्पेशल आहे। अक्का थोडे जन एक 2-3 वेजिटेबल्स मात घालताची ते तितले वेजिटेबल्स तक जावू का सूरनु केळ चण हे 3 बग जावू का। थोडे जन हाका तेंडले मागीर हे कसने पोड्डाळे ते पर बर्ती घालताची। हा वांगा मिगे लागी चण केळ एक्चुअली हाक घालका नंद्रबाळ केळ हरवे घालका ते घालचका जाल्यार म्हाका हांगा मेळ्ळी नंद्रबाळ केळ हरवे सो हांव मिगे लागी फ्रिजा भितर बंगबाळ केळ आशिल्ले हांव ते घालून काडला। टेस्टाक कसले डिफरन्स ना हे करे घाला ते घाला आनी मग्गे हे इतले बग हांव घाला। थोडे जनाक कुवाळ घालताची एक आमगेला आमची गेले सुक्की करता पळयाची साधारण तेची कन्सिस्टेंसी रहती जाल्यार भारी टेस्ट मात्र एक डिफरेंट टेस्ट तुम पूरा जन कोरून पळयाची आनी कमेंट सेक्शना भितर तुमगेले व्यूज घालू विसरू नकाची। आतां वच्चा वासरे वचून हे कशें करचें म्हूण पळया। हांव थंय तुमकां जे इन्ग्रेडियंट्स कशें घालचे कशें म्हूण पुरो थंय वचून डिटेल सांगून दिता। हे रंदये नाव कूट करी म्हूण सांगून हांग पळय हांग पूर रेडी कोन्न दवरला। तशी चण हाका तांबडो चण घाला हांगा ते रुची जावचे। चण एक 7-8 गंटे तिंबून ते विंगड शिजोवका हांगा बंगबाळ केळ शिनून दवरला। तशीची सूर न्हू पूरा मिडियम सायज अशी क्यूब्स अशी फोड कोन्न दवरच्यो। आतां हांव कसं करता म्हळ्यार म्हगेलो सूर न्हू चिके शित्ता की ना म्हूण म्हाका डावट आसा सो हांव चण्या वटूची आनी कायदन हांव वयर दवरून कुकरान शिजत दवरता। ते थंय सीट येवन शिजू भितर अशान मग्गे पूरा पळय कूल एका फोड कोण शिनून घेवच्यो। मग्गे केळे आतां हांव विंगड सेपरेट शिजोवन घेता। पूरा ओटू घालून शिजयल्यार कसं जाता म्हळ्यार हे मग्गेनी केळे वीर न्हू आमकां खावचें मेळना। हे शिजयतना हाजी ओटू 1 चमचो हळदी पिठी आनी 1 चमचो मिरसांगे पिठी आनी हाका मेन आसची कसं म्हळ्यार मिरया पिठी ते रेडीमेड पावडर ते घालचे न्हय। मिरे क्रश करून फ्रेश मिरे क्रश करून घालचे ते 1-2 चमचे घालचे। हाका आसची तिखसाणी मिरयाची आनी मिरसांगे पिठेचे आनी पुरो खार उणें तरणे मिरसांगांनी घालूं नाका। आनी एक हाजी स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार हाका एक मासोल करूं आसा तो मासोलू अर्द कप सोयेचे म्हळ्यार मासोल हुवण्याका एक अर्द कप सोयेक 1 चिमटी जिरे घालून न्हय पेस्ट करून दवरचे। आतां पळय तशें चण शिजलो हांग हें घालेलें मग्गे आनी केळें शिजून आयला। आतां हांव ताका शिजिल्ल सूर न्हू चण शिजिलो आनी आतां रेडी जालेली हें मग्ग्याक आनी केळ्याक तें पुरो बरशी घालून इतलें मीठ घालून आतां सान उजार दवरती। आतां सान उजार हाका मसालो रेडी करून दवरला हांव हांगा मसाला कांय घाल न्ही पळयला तुमी एक अर्द कप सोयी आनी 1 चिमटी जीर थोडे घालका मस्त घालचे ना जिऱ्याक मस्त चड घाट येता। 1 पिंच जिरे घालून हे नय वाटिलेली हें पेस्ट पळयता हांव हाका घालून हें सम भरसून घेता लायकोन भरसून घेवची। हें एक कूट करी तांगेल पुराय फीस्ट हाका म्हळ्यार परबे जावो वार्डिके जावो प्रति एक फीस्ट म्हळ्यार तांणी सद्या म्हणटाची ते सद्या भितर मस्त तांकां ही रांदय भारी लायक जाता। हे पळयात हाका हांव एक 4 करबेवा पत्ती अशी वयल्यान घालून सान उजार मीठ लागूक मसालो पुरो लागच्याक धांगून दवरता। आतां आनी आसच्याक आजी एक फण्ण आनी सोय भाजून घालचे। एक 4 चमचे नारळेल तेल हुन कोरका आनी ताका सासम पटपटेल कुडले एक 2-3 चमचे उडदा दाळी एक 2-3 चमचे उडदा दाळी आनी करबेव सुकी मिरसांग फण्ण भाजूचे उडदा दाळी गोल्डन रेड कलर येतना हाका 1 कप सोय उडगास दवरयाची। मसलाक अर्द कप सोय तेची भाजून घालूक 1 कप सोय हेच आजे मेन आसचे। हें फण्ण आनी हें सोय भाजून घालेलें आस पळयाची ते हाका वरलेल रांदये सुकून डिफरंट दिसचे आमकां आजी एक परंबळान हें पळय गोल्डन ब्रावन कलर येवताय ही सोय अंत भितर भाजून घेवका करबेवा पत्ती घाल्या हांगा। हे आतां रांदये आमगेल रेडी जाला हे कुटू करी ताजे वयर हें फण्ण घालचें आनी लायक करून मिक्स करून दवरचें। हे सोय भाजिल्ले आनी तें एक उडदा दाळीची एक परंबळ आस पळयाची एक युनिक टेस्ट भारी एक टेस्टी जाता सुपर जाता। रांदये आमगेल कुटू करी रेडी जाली। हे कंचाचे वटू खाव येता चपाती वटू लायक जाती तशीची शिताक सुपर जाता। एक दाळी तो जेवो एक रसम जेवो आसल्यार लागी एक कुटू कर आसल्यार सुपर जेवण भारी सिंपल आसा तितले टेस्टी आसा। हे केरळा स्पेशल कूट करी तुम पूरा जन ट्राय करून पळयाची। थँक यू।